कसलोय नवो प्रकल्प सरकार जेन्ना सुरू करूंक सोदता मोठो जाका पयसोय खुबसो लागतलो तेन्ना सरकारान लोकांक विश्वासांत घेवन तो फुडें व्हरपाची गरज आसा। आतां लोकांक विश्वासांत घेवप म्हणजे कितें? दर गांवांत भोवन लोकांक विचारत वचपाचें नाका। लोकांक विश्वासांत घेवचें म्हणजे तुमी लोकांक पयलीं सांगचें हो एक प्रस्ताव आयला असो असो प्रकल्प सुरू करपाचो। ह्या प्रकल्पा खातीर इतली जमीन लागतली, इतलें उदक लागतलें दर म्हयन्याक किंवा दर वर्साक, इतली वीज लागतली आनी सरकाराक इतलो पयसो खर्च करचो पडटलो। हें लोकांक विश्वासांत घेवन सांगूंक जाय। ह्या कामाक गोंयभर भोवन गांवांनी लोकांक मेळपाची गरज ना। हें संबंदीत मंत्र्याच्यान एक पत्रकार परिशद घेवन करूं येता आनी इतलेंच सांगून उपयोग ना, फुडलें सांगूंक जाय। हें करतकच जमीन दितकच, उदक दितकच, वीज दितकच आनी पयसो खर्च करतकच लाभ कितें जातलो गोंय राज्याचो आनी गोंयकारांचो? हें सांगलें ना जाल्यार त्या प्रकल्पाचो अर्थ समजना। कोणूय येवन आपली आयडिया खपयता आपले हिता खातीर, पूण गोंयचो फायदो कितें त्या प्रकल्पांतल्यान हें कळपाची गरज आसा। म्हणटकच मागीर ताजेर चर्चा जाता। लोकांकय कळटा की बाबा हो प्रकल्प बऱ्याक पडटलो, कितें रोजगार दितलो, येणावळ दितलो सरकाराक, कशे रितीन बऱ्याक पडटलो हाजेर लोकांच्यानी विचार करूं येता आनी मागीर लोकांचो कल पळोवन सरकाराच्यान निर्णय घेवं येता। ही गजाल जावंक जाय ती निर्णय घेवच्या पयलीं, मागीर न्हय।